सुर्ला बाराभूमी गावच्या धनगर आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकांची ही मोडिल्ली घरां। बाराभूमी शिक्षण संस्थेच्या सुवातेर बेकायदेशीर घरां बांधली म्हूण धारबांदोडेच्या मामलेदारान ब्रेस्तारा ही एक्शन घेतिल्ली। हे वनिता फोंडे 2 चॉकबॉल नॅशनल खेळ्ळां, ताचें घर मोडलां। हे सविता फोंडे हे 12 चॉकबॉल नॅशनल खेळ्ळां, 1 इंटरनॅशनल खेळ्ळां। तांचें घर मोडपाक सोमारा येवपाचे आसात। नॅशनल आणि इंटरनॅशनल प्लेयर ह्या धनगर आदिवासी चलयांचो खेळ आणि करियर उरलो कडेक सध्या छप्पर सोदपा खातीर वणवण चल्ल्या। हांव नॅशनल चॉकबॉल खेळटा आणि इंटरनॅशनल बी केल्ले आसा आणि आमच्या हातूंत 4 जाणांक सिलेक्ट जाल्ली आसा। आणि म्हटल्यार आमचो जो पयलींचो आमदार आसलो तेचें स्वप्न आसलें की आपल्या गोंयान 12 तरी मेडल अशी पडची म्हणून, आणि ती आमी तेच्या गोंयान फर्स्ट प्लेस करून 12 मेडलां दिल्ली आसा तेका। आणि तिने आमकां सांगलेलें पयलीं आमकां हेल्प करता म्हणून सांगलेलें। सो तिने म्हटल्यार तो आतां पडलो म्हटल्यार दुसरो आमदार येयल्लो आसा, पूण तिने आमची एक तरी नजर घालची आसा। आमचे वयल्यान भावंडां बी आसा बारीक बारीक, ती आजून शिकता थंय आसा। ह्या टेन्शनान ती आतां शिकोंक तरी पावतली काय घरा अशें रस्त्यार पडून रावतली। तशीच म्हाजी एक भयण आसा, ती बी नॅशनलान पावल्ली आसा। आणि तेंच्यांनी आमकां हेल्प करता म्हणून सांगलें, म्हटल्यार तेंच्यांनी आमकां हेल्प करूंकूच जाय अशें म्हाजी तरी एक विनंती आसा तेंच्या कडेन। म्हाजें घर सद्या आसा पूण तें मोडपाचेंच आसा, आनी तेंच्यांनी सांगलें ती हांगातली तरी घरां कशीच उरची ना म्हणून। पूण तेंच्यांनी ट्राय करपाची की ही घरां हांगा उरची, आनी जाता तितले हांगाची घरां मोडले तेंच्यांनी ती उबे करून दिवची अशें हांव तेंच्या कडेन विनंती करता। भुरग्यांची घरची म्हणटात घरां बेकायदेशीर जाल्यार इतली वर्सां खंय न्ही दिल्ले। आमकां घरां बांदपाक पयलीं पयशे दिल्लो हांगासर, लायट दिला, नळ दिला, टॉयलेटी बांदून दिला तेंच्यांनी। आज परत आमी हांगा दीस काडले आनी आतां तेंच्यांनी घरां मोडपाची परत तेंच्यांनी केला, थोडी घरां मोडली तेंच्यांनी आनी आतां आसा ती बी मोडपाची तेंची तयारी चालला हांगासर। पयलीं तेंच्यांनी आमकां हांगा लुगार जर रावपाक दिवंक नासलें आनी तेन्ना जर आमकां हे केलें आमी तेन्नाच वयता आसलें ना। इतली वर्सां तेंकां येवपाक जाय आसलें न्हू। कितली वर्सां जाली आतां? 30 ते 40 वर्सां हांगा जाल्ली आतां सद्या। 40 वर्सां। समाजाचे पयलीं डॉक्युमेंट काय नासले, भुरगे जेन्ना शिकले पळय घरा बांदले तेन्ना आमची घरां हांगा रजिस्टर जाली। पयलीं कॉपी आसलेल्यो आनी आमचे रजिस्टर पंचायतीन म्हटल्यार 1997 रजिस्टरां जाली घरां पंचायतीन। तेच्या पयलीं म्हणजे पयलीं घरां बांदता तेन्ना कोण काय रजिस्टर करिना न्हू, तेच्या पयलीं हांगा आसले। मागीर हय, पयलीं आमचे खूब ते कोण शिकोनासले, आवय बापूय आमचे कोण शिकोना। आमी शिकले तेन्ना आमी हे केलें फुडें। तुमकां गव्हर्मेंटान ते चिंतपाक जाय न्हू। गव्हर्मेंटान ते आतां इश्कॉल म्हणटा ते गव्हर्मेंटूच म्हणटाले, इश्कॉल म्हटल्यार गव्हर्मेंट तेंच्यांनी आमचेर कंप्लेंट केली, आमचे इनलिगल म्हणून आमचें म्हणलें। जशें ते इनलिगल आहा तेंचेर कितें गव्हर्मेंट कितें कारवाय करूं शकता ते गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाय, नाजाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी हेल्प करपाक जाय। आतां हे व्हडले आतां इंटरनॅशनल बूक खेळोन येयला सगळे हे जाल्ल्या, गव्हर्मेंटाक कितें तरी काकूट दिवपाक जाय। सरकारान हेची मजत पयलीं पयशे दिल्लेले आसा 70,000 रुपया, आनी आमकां खंय तरी सरकारान आतां आमकां पावस लागीं पावला। आतां आमी भुरगीं खंय म्हणून घेतली, आमकां घर बांदतना तेन्ना तेंच्यांनीच बांदून सांगले आनी फुडें सरले तेच मोडूंक तेच सरले। आतां आमी खंय म्हणून वयतली। आतां सोमार अशें आमी आयकलें मोडपाचें म्हणून। आतां पर्यंत कोण सरपंच कोण आमकां इतली दिश्टी पडूंक ना, कोणूच येवंक ना। पंचायतीन देखील आमी काडचें नासता, आमी कितें तरी जातलें उपेग म्हणून। हे वनिता फोंडे ते 2 चॉकबॉल नॅशनल्स खेळ्ळां। कोर्टाच्या ऑर्डरीचेर मामलेदारान ताचें घर मोडलें। ताका बापूय ना, आवयच ताका आनी ताच्या 2 भावंडांक पोसता। म्हाजो भाव बारकेलो हांव आसा, म्हाजो भाव बारकेलो भाव भयण आसा, सगळें आई पळयता। बाबा ना, चॉकबॉलार नॅशनल केला 2, एक पंजाब आनी एक गोवा। आई सद्या आतां हॉटेलान कामाक आसा। बोर्ड एग्जामीच्या टायमार सुद्दां खेळोंक गेल्ली आसा, तांकां खबर आसा। तो आमचो हेड मास्टर आसलो के पठार, ताका सुद्दां खबर आसा की आमी कितले त्रास काडून खेळटा। पावसाची जाल्यार पावसाची सुद्दां खेळटाली, ते वयल्यान आमकां वचो नाका म्हणटाले। पावसाची कित्याक खेळटा, क्लासी 10थाची चुकोन कित्याक वयता तुमी अशें भुरग्यांक बी तापोवन। तरी पूण आमी क्लासी चुकोन जाय जाल्यार 9 किलोमिटर चलत वयतली मोले हांगसून, आनी येतना सुद्दां चलत येताली। बसी बी कांय नासा, आमी फाटल्यान सुद्दां पळोवना अशें कितें जायत। आमची फॅमिली आमकां वचो नाका म्हणटाली। सगळ्यांक खबर आसा कितले त्रास काडले आसा आमी हे गेमी लागून। तेव्हा आमकां ती गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प करूंकूच जाय अशी जाल्यार विनंती आसा तेंचे कडेन। आमी आतां शिकता थंय आसा, पूण आमचें अर्धें शिक्षण हांगा उरलें आसा ह्या घरा लागून। आमी आतां सद्या रस्त्यार पडलेले आसा, खंयच काय कळना आमकां। ही पळयात ह्या दोगा चलयांनी आपल्या टॅलंटाच्या बळार चॉकबॉलांत मेळयल्ली ही इनामां, ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेटी आतां मेरेन निदान तांकां ती दवरूंक घरां तरी आशिल्ली, मात आतां तांकां छप्पराचोय आदार ना, करियर आनी खंयचो।
बारा भूमी शिक्षण संस्थेच्या सुवातेर बेकायदेशीर घरां बांदली म्हूण कोर्टान ती घरां मोडपाचो मामलेदाराक आदेश दिल्लो. 6 घरांय मोडलीं. उरिल्लीं घरां खंय मोडपाची आसात म्हूण आनीक आकांत. बरे घरां बेकायदेशीर म्हणटा आसतना लायट, उदक आनी वेल्यान घरां सारकी करपाक आनी बांदपाक म्हूण सरकाराच्या स्किमींतल्यान हे पयलीं पयशे मेळ्ळ्यात आनी आतां तांच्या घरांचेर बुलडोजर. दोगा टॅलंटेड राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्लेयरांच्या करियराचेरूच बुलडोजर. एक तर चलयो, दुसरे आदिवासी. आतां तांचो फुडार कितें? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू.